बानोडे कम्युनिटीचे फार्मागुडे वेले जमनीर बेकायदेशीर बांदकाम चल्ला असो आरोप जाता। हायकोर्टान स्थगिती दिवनय हे काम चल्ला। अभय डेव्हलपर्स हे काम करता, पण खरो सूत्रधार मडकयचो आमदार असो आरोप गोविंद गावडेन केला। गावडेचे 10 जाण समाज आणि जनजागृती मंचा वतीन गोविंद उलयतालो। या प्रकरणात सरकारी अधिकारी मात लक्ष घालनात म्हणून गोविंदान आरोप केला। बानोड्या पंचायतीच्या वाठारांत सर्वे नंबर 159 ही बांदोडा कोमलदारीची जागा हाचेर आणि खास करून ही कॅटल ग्रेजिंग लँड हाचेर इल्लीगल या जमनीचेर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आणि ह्या संदर्भात फाटली 3.5 वर्सां जाली आम्ही वेगळ्या ऑथॉरिटीज किंवा सरकाराच्या नजरे मुखार हाडिल्ले आसा। तरी आसतना आज पर्यंत सरकाराच्या दरबारांतल्यान आमकां अशें आशेचें किरण अशें कांय दिसना। हायकोर्टान ऑर्डर दिवन सुद्धा तेजेर स्टे हाडून सुद्धा हे काम फुडें चालूच आसा। PWD वर्क्स डिव्हिजन 18 हांणी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की जो रस्तो जो एप्रोच रोड जो आसा आमी खंयच्याच परिस्थितीन ह्या रस्त्या खातीर परमिशन दिल्ली ना। इतलें जावन सुद्धा फाटले 8 दीस पयलू एप्रोच रोड जो आसा तो PWD वर्क्स डिव्हिजन 18 हाजेर हांणी हॉट मिक्साचे कार्पेट घातिल्ले आसा। अभय आरोंदेकर जो हो डेव्हलपर जो आसा फक्त नांवाक आसा, पूण खरो जो सूत्रधार जो आसा तो मडकय मतदार संघाचो आमदार जावन आसा आणि ताच्या मार्फतूच हे सगळे लँड जो स्कॅम जे आसा ते चालू आसा। परिकार सरकाराक कोणाचो तेको लागतलो काय ना ते कांय दिसा भितर कळटले अशें दिवचलचो आमदार नरेश सावळ म्हणटा। सरकाराक तेको उक्तावपी आमदार सावळान भाजपाच्या मंत्र्याचेर टिका करची न्ही आनी कापासदाद असल्यार तेको काडचो अशें दिवचल गट भाजपान म्हणिल्ले। ताका सावळाची ही जाप। आपलो तेको परिकार सरकाराक, भाजपाक न्ही। सरकाराक आपलो तेको जाय काय नाका ते सरकारान स्पश्ट करचे अशें सावळ म्हणटा। आमचो परिकार सरकाराक पाठिंबो आसा, भारतीय जनता पार्टीक न्ही। हे आमी हेच्या पयलींच स्पश्ट केल्ले आसा। म्हणून सांगता आमचा पाठिंबा हवा की नको हे सरकारने स्पष्ट करा। सरकारचा पाठिंबा काढायला कशाला सांगता? डिचोली बचाव अभियान आणि समस्त डिचोलीकरांना काय घेऊन आम्ही काय करतो ते तुम्ही पहा। पाठिंबा पाठिंबा पाठिंबा, कधी कुणाला कुणाचा पाठिंबा लागेल हे अवघ्या दिवसातच कळेल। अतिरिक्त पोस्टिंग आशिल्ले मुख्याधिकारी परवडपाचे नात। प्रत्येक पालिकेन पुराय वेळ मुख्याधिकारी नेमपाचे उतर शार उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजान दिला। सुडा एजन्सीन कोयरा विल्याचेर सगळ्या पालिकांचे अधिकारी, नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकां खातीर खासा कार्यशाळा दवरिल्ली। पालिकांच्या मंडळांनी शारांतली कामां चालूच दवरची असो उलो फ्रांसिस डिसोजान नगरसेवकांक मारलो। म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या भितर परमनंट चीफ ऑफिसर सगळ्यांक घेवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे पार्ट टाइम चार्ज घेवन हा पळय ते चलचें ना। प्रत्येक नगरपालिकाक परमनंट चीफ ऑफिसर जाव, आमकां चेअरपर्सन बदलपा जाव, आमकां वायस चेअरपर्सन बदलपा जाव 6 म्हयन्यांनी वर्सान, तितून आमची एनर्जी केंद्रीत जाता। तरी नगराध्यक्ष बदलपाक जाव, पूण काम चालू उरपा जाय। वी हॅव टू हॅव ए मास्टर प्लॅन फॉर द टाउन। सगळ्यांनी प्रयत्न करून विषय सोडोवपाक जाय। विषय नगराध्यक्षाचोच नासता, उपनगराध्यक्षाचोच विषय नासता, विषय म्हणजे सगळ्यांचे। वता स्ट्रे कॅटर, डॉग्स, स्ट्रे डॉग, मागीर गार्बेज, सगळ्या कावन्सिलराचो विषय। चेअरपर्सन पळोवनूय तेका तो निवडून येयला न्हू चेअरपर्सन, तेका बघूनय जाय। तें जावचें ना तें। वी ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर। इतले मजगती म्हापशा कोर्टा लागसार बस स्टॉपा कडेन गटाराचें काम अर्धवट सोडलां। फाटले कितलेशीच दीस जाले काम बंद दवरला आणि मातयेच्यो राशी करून दवरिल्ल्यो। स्कुलांत वतालीं भुरगीं आनी हेर प्रवाशांक हाचो त्रास जातालो। मात मिडिया रिपोर्ट करता म्हूण कळटकीच पालिकेची यंत्रणा अकस्मात कामाक लागली।
आज 15-20 दीस जाले काम चालू आसा, हांगा खोणून दवरलेलें आसा. म्युन्सिपालिटी खबर आसा स्कुलां स्टार्ट जावपाक, हो मेन जंक्शन जावन आसा भुरगे एकटे जावपाचें. आयज हांगा पळयतलो तुमकां कळटा की म्युन्सिपालिटी कांयच खोडून गेलें ना. वयल्यांनी फुटपायरी करून दवरल्या 2 वर्सां जालीं, पूण तेजेर माती पडलेली आसा, ती आजून क्लियर करूंक ना. प्रत्येक भुरगो रस्त्या वयल्यान चलचो पडटा. रस्त्यान भुरग्यांकूय त्रास आनी ट्राफिकूय चाट. मेन ट्राफिक ब्लॉक जाता. रिपोर्टर श्यामसुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.